थंयच्यान आमी आतां दुसऱ्या मुद्द्याचेर या. ह्या मुद्द्याचेर आमी आतां अनेक रावंड टेबल करया, बिकॉज इतले बेगीन सोंपपाचो काय मुद्दो न्ही. आतां प्लॅनिंग चल्लां खंय आनी खूब जावपाचें आहा. सो इतली बेगीन काय सोंपना. आतां 15 ऑगस्टाचेर येवया. आनी मुख्यमंत्र्यान जें भाशण केलें त्या भाशणा भितर तर तांणी सारकी प्रगती पुस्तकच वाचून दाखयलें. आतां तें ह्या खेपेक कारण पंचायत इलेक्शन बी सगळें जालें, आतां काय लागीं इलेक्शन आसा अशें म्हाका दिसना. तरी आसतना हें प्रगती पुस्तक वाचून दाखोवपा फाटलें कारण कितें? वयरसून सगळ्यांक इन्स्ट्रक्शन येयला. म्हणजे कालूच एक पोस्ट हांवें पळयलो. आतां पर्यंतच्या इतिहासान इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज इंडिपेंडन्स 75 वर्सां जालीं आमकां. सगळ्यान व्हडलें भाशण ह्या 75 वर्साच्या कार्यावळीक, दिल्लीन जी कार्यावळी जाली तेतून सगळ्यान व्हडलें भाशण हें ते दीस जालें 15 ऑगस्टाक. त्याच पद्दतीन गोंयच्या इतिहासाचो जर आमी पळयत, गोंयाक आमच्या 75 वर्सां जावं ना इंडिपेंडन्साचो, आमी 14 वर्सां उपरांत मुक्त जाले. पूण आमच्या 15 ऑगस्टाचें सगळ्यान व्हडलें भाशण हें ह्या 15 ऑगस्टाक जालें. ते भाशणाची स्पीच जेन्ना हांवें पळयली तेन्ना जशी डिपार्टमेंट वायज आमची बजेट स्पीच आसता, प्रगती पुस्तक बरी गजाल. सरकारान, मुख्यमंत्र्यान आपल्यो लेंदी करू नाका स्पीच सरकारान लेंदी स्पीचीचेर संक्षिप्त विवेचन कर. मुख्यमंत्र्यान आपल्यो बऱ्यो गजाली सरकारच्यो ह्या स्पीचीन सांगल्या. तेतून मुख्यमंत्र्याची कांयच चूक ना. आनी आमी हांगा कितकेंय जरी उलयलें वायट जाल्यार शेवटी लोक तांकांच निवडून दिता, हो आतां पर्यंतचो इतिहास आहा. पूण हांव एकूच गजाल सांगपाक सोदता, 3च गजाली प्रमोद. एक म्हणजे ह्या स्पीची वयल्यान अशें दिसता की आमचे गोंयकार सगळे सुखी समाधानी आसात, कोणाकूच कसलेंच दुख्ख ना. जो कोण दुख्ख वंचीत आसा ताका सरकार संतुष्ट गोवा पुरायपणान ताका संतुष्ट गोवा. हांव 3च म्हणजे अन्न वस्त्र निवारा हेचेर परत येता. अन्नान उदक येता. आयजूच आमी पळयलें की 100% घरांक नळाद्वारे उदकाची पुरवण करपी गोंय हे देशांतलें पयलें राज्य थारलां असो दावो जो केला तो आमच्या गोंयकारांक मान्य आसा काय कितें हें गोंयकारांनी सांगचें. एक मेसेज धाडलो की कदंबा प्लॅटोचे अजून सरकाराची कनेक्शन ना, बिल्डिंगूच आसात म्हणून. ना, थंय बिल्डरांनी बरोवन दिला उदकाक आमी पळयतले म्हणून. सो हें हर घर जल तांकां लागू जाता काय ना. दुसरी गजाल, ह्या 75 वर्सांक कितल्या गोंयकारांच्या माथ्याचेर तेंचो हक्काचो निवारो आसा, तांकां घर आसा. ह्या स्पीचीन सरकार म्हणटा की जे स्वयंपूर्ण मित्र आसात ते हावजींग फॉर ऑल ह्या येवजणे खातीर काम करतले. हावजींग दिवपाचें काम जर स्वयंपूर्ण मित्र करूं शकता जाल्यार बाबा रे ते खंय मेळटात ते मातशें सांगा. शेनवारा येतात खंय ते गांवांत, आमकां काय अजून दिसोंक ना. तेंचे पांयां पडचें पडटलें. ह्या 75 वर्सांत सरकारान बरें केल्लें काम स्वागतार्ह आहा. पूण आमी खंय कमी उरले ते गजाली हातून येवपाची गरज आसा. पण ह्या भाशणा कडेन तूं कसो पळयता? भाशण आनी कालची कार्यावळ जी आशिल्ली 15 ऑगस्टाची, तातूंत म्हाका एक विशेश अशें दिसलें की तांणी एक घोशणा केल्या की गोंयांतले 16 विलेजीस तो सर्वकष ऑलरावंड डेव्हलपमेंट करपाचो. 16 विलेजींचे म्हणजे ज्या गांवांत ग्रावंड ना, स्मशानभुमी ना, लायब्ररी ना, चिल्ड्रन पार्क म्हणजे कांयच सुविधा ना, फॅसिलिटीज ना, अशा जाग्याचेर तो म्हणटा की आपूण 16 गांव अशें घेतलो. नॉर्थ गोंयांतले 6 आनी सावथ गोंयांतले 10 आनी ते ऑलरावंड डेव्हलपमेंट ताजें करतलो. ही एक बरो कॉन्सेप्ट ताणी मांडला. फक्त तो किशोर म्हणटा सो हे सगळे गजाली सत्यात येवपाक जाय, नाजाल्यार आमी आहा नळ आसा आनी उदकूच ना अशें जावपाक जायना. सो हे ऑलरावंड डेव्हलपमेंट जो आसा ही एक बरो कॉन्सेप्ट मांडलो. आनी दुसरो म्हाका ताची गोश्ट खूब आवडली मुख्यमंत्र्याची. कांय गजाली खऱ्यो ते खऱ्योच म्हणपाक जाय की 2 पुलीस भाव जानेवारी म्हयन्यात आमचे गाडी ठोकरून जे मारले तांच्या दोनूय घरकान्नीक त्यांनी एक कॉन्स्टेबल आनी एकट्याक LDCचे पोस्ट इमिडिएटली दिला सरकारान. इतल्या बेगीन काम जाल्लें म्हाका दिसता पयलीं पळोवन पळयलां. सो कांय बऱ्यो गजाली त्याच्या भाशणांतल्यान कार्यक्रमांतल्यान दिसल्यो आनी ताचे आमी ते एप्रिशिएट करपाक जाय. सो बाकी Joel, how are you looking at the speech? It's a mixed kind of a thing, Pramod. If you see a couple of things, as he said, some things are good. But one thing which really baffles me is तो आता सगळी स्कुलांची नांवां आफ्टर फ्रीडम फायटर्स, गव्हर्मेंट स्कुलाची नांवां फ्रीडम फायटरान करता आनी एका सायडीन आमी म्हणटा ती स्कुलां बंद पडटा. सो तें खंयच्यान खंय हें जाता तें म्हाका कांयच खबर ना. आनी दुसरी म्हणटा ते गुड पार्ट इज स्वयंपत्र तेजे मुवमेंट आसा तो ही इज टेकिंग टू द ग्रास रूट लेवल विच इज अ गुड इनिशिएटिव्ह. ही इज टेकिंग इट टू द पंचायत लेवल and he is getting the panchayats involved. Also he is saying that most of the panchayats, many of the panchayats are in his control now. He is more than 150. So आता म्हणल्यार सगळे पंचायती आपणा कडेन आसा म्हणलें तेणें. सो that is also a kind of a thing to watch out for whether really it is true. अशें सांगलां म्हणून then now we'll have to watch out whether he is now in sync with the village movements, like because चडशी आमची चळवळ जाता ती from the villages. Now if you have complete control over the villages, we'll have to see whether he will listen to these village movements.
आमची चडशी और विलेज मुवमेंट्स लिसन टू हिम. or village movement, vice versa, yes, absolutely. So तेणूय पळोवपाचें आसा खूब सारकें. So a lot of there are a lot of optics in this speech, you know, which is Har Ghar Jal म्हणटा तें फोकाणशें जाल्लें आसा. कित्याक in this monsoon only we don't have potable water. Mapsa was struggling, Tishwadi was struggling for drinking water at the peak of monsoon. That shows our state. So आमचे 3-4 फेजी आहात उदकाच्यो. एक हर घर जल, हर घर नल, हर घर टँकर, हर घर टाकी, अशे आमचे 3-4 फेजी आहात. सो तुगेले त्या फेजींतल्यान गोंयकार वेगवेगळ्या स्टेजी भितर वेगवेगळे सिजना भितर वतात. सध्या तर आमची मातशी बिकट परिस्थिती की पावस पडटा पण खूप कडेन लोक म्हणतात की उदकच येना म्हणून. उदक साठोवंक जाय खरें म्हणजे actually. सामकें पाणी अडवा पाणी जिरवा वेगळ्या लेवलाचेर. पांडुरंगान एक गजाल सांगली बरी ती 16 गांव त्यांनी दत्तक घेवपाचें ठरयलां. माझी विनंती आसा की हे 16 गांव दत्तक जे घेतल्यात ना तेंच्यांनी सगळ्यांनी ना ते सगळ्यांनी येवन आमचो जो इब्रामपूर आदर्श गांव जो श्रीपाद भाऊन आदर्श गांव म्हणून घेतलेलो तो अशा पद्दतीन आदर्श विकसीत जाला की त्या गांवांत येवन पळोवचें आणि त्याचो आदर्श घेवन बाकीचे हे 16 गांव विकसीत करचे अशी माझी नम्र विनंती आहे सरकार. खूप खोचक दिसता हे तुगेलें. खोचक ते इब्रामपुरान येयाच तुम्ही. खरोच आदर्श गांव जो तयार जाला पळय आयज सुख समाधान सगळीकडे शेती बहरता, सगळे उद्योग लोक सगळे स्वयंपूर्ण लोक इब्रामपुरान. श्रीपाद भाऊंचे काम केला पळय इब्रामपुरान त्याची तोडूच ना. परत ह्या सरकारान विनंती करता सगळ्या स्वयंपूर्ण मित्रांक घेऊन गांव पळोवपा येतगीर हय तांकां उरिल्ले 16 गांवां भितर कितें करप तें कळटलें काय कितें करचें न्ही तें कळटलें. कितें करप तें कळटलें. कितें करप तें कळटलें.